दोगां स्त्रियांगेर मार्ता मरियेगर पळयणारी जेजू आज सैरो. सुवार्ता सांगता तशें मार्तान ताका घरांत घेतलो आनी सत्कार केलो. आपल्या घरांत घेवंक आपणाक सोडसो जेजू हांगासर आसा. मोरी नांवाची तिची बहीण ताच्या पांयां सरशीन बसून शिकोवन आयकूंक लागता. आपली शिकोवन आयकूंक एके स्त्रियेकी सोडसो जेजू हांगासर आसा. हांगासर मोरी जेजूची शिकोवन आयकूंच्या मुखांत्र दादल्यांक सीमित आसचें मेस्त्रीच्या पांयां सरशीन बसून ताका आयकूंचें भाग आपलें करून घेता वा जेजू हें भाग तिका दिता. मार्ता मार्ता, तूं सोबार संगती विशांत खंत हुस्को करनासाय, पूण गरजेचें एक मात्र. मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिचे लागसो तो काण्णवचनांत म्हणली सोमयाची उतरां मार्ताक सकला घालची न्हय, मार्तान करचेंय गरजेचेंच. पूण जेजूच्या पांयां तळी बसून ताचें उतर आनी शिकोवन आयकोवपाचें महत्व वर्थ तें म्हूण जेजून शिकयलें. जिनियाच्या सबार संगती मदें अडचून उद्वेग बघताना प्रामुख्यतेचे वा प्रायोरिटीचे नदरेन जेजूचे शिकवणेक वा ताच्या उतरांक गुमान दिवचें वा हाका वेळ दिवचो भोव उंचलें स्थान घेता वा तो बरो वांटो जाता म्हूण जेजून शिकयलें.